खर्च करपाक आयले ना, आमी सरेंडर करपाक लायले. त्यामुळे टुरिझम डिपार्टमेंटाचें रिवायज एस्टिमेट जवळ 110 कोटींनी कमी जाल्लें आहा. रिवायज एस्टिमेट हांगा कमर्शियल टॅक्साचो पळयतालो हांव. एज ऑन डेट सगळो CST सुद्दां धरून हांवें डायरेक्टरा कडल्यान फिगर्स घेतले. फेब्रुवारीच्या एंडाक 2000 कोटी 1950 कोटी आसा. आनी हांगा सरकार नव्या हातूंक 2447 कोटी मेळटले म्हूण दाखयता. आयुश्यांक गोंयांक 450-500 कोटी पेट्रोलियम व्हॅट काडिल्ल्याक तर येवकूच ना. आय हॅव द फिगर्स. 160, 170, 180 कोटी येता टॅक्स म्हयन्याक, कमर्शियल टॅक्स. सरकारान म्हणजे मार्चाक 450 कोटी, तुका चुकीचे फिगर मेळटा. 1950 कोटी आसा कमर्शियल टॅक्स एज ऑन 2100 कमर्शियल टॅक्साचे मार्च एंड पर्यंत 2100 ते 2447 दाखयला. अरे तो तू आता तू खर्चा वयल्यान अचानक इन्कम ना, हांव त्या फिगराचेरूच आयला. म्हणजे कशे तरेन ना, इट वॉज करेक्ट. इट इज नॉट बल्ज. इट वॉज करेक्ट. हे मायन्स बंद पडल्यामुळे तितले गॅप आयला. फॉर एक्झाम्पल दर म्हयन्याक 3.5-4 कोटी रुपयाची एक्सायज सेल टॅक्स व्हॅट रेव्हेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ डिझेल हॅज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ मायनिंग. तें जालें. 12 चौक 8 महिने सुद्दां घेतले जाल्यार 8 चौक 32 जाले. तो कमी जालो. ते अशें कमी जाला पळय वेगवेगळ्या कारणामुळे. ताज्यामुळे तो फिगर 2135 जाला. 2447 आसा. हय रे, रिवायज एस्टिमेट एक महिन्या भितर गव्हर्नमेंट फेब्रुवारी टू मार्च 400-450 कोटी व्हॅट येतलो. दाखयता कमर्शियल टॅक्स येवपाक शकता 400-450 कोटी एका म्हयन्या भितर. ताका तू उलयता ते झिरो बजेटींग उलयता. दॅट इज अ कॉन्सेप्ट वीच आय हॅव सेड. देर यू वील हॅव टू गो अकाउंट फॉर एवरी रुपी यू आर हे म्हणजे विथीन व्हेरी रिजनेबल लिमीट यू हॅव टू बी व्हेरी एक्युरेट. दीज आर नॉट झिरो सिस्टिम्स. हातून कशें जाता ना, तू 2500 म्हणटा आनी तुवें 2200 जाता. त्याच प्रमाणे तुजो खर्चय 2500 म्हणटा तूं आनी 2200 जाता तो. कळ्ळो का? म्हणजे त्यामुळे दीज आर द सिस्टीम वी आर फॉलोईंग. इट इज अ डिफेक्टिव्ह सिस्टीम. लक्षात आयलें का? हातून अपेक्षा अशी आसा की यू डोंट मीट द टार्गेट इवन फॉर रेव्हेन्यू एज वेल एज एक्सपेन्सीस. त्यामुळे अल्टिमेटली यू कम टू समवेअर at the same figure, maybe 500 here drop and 500 drop here. दुसरी गजाल जी सीएम ती म्हणजे तांचे सांगलें गॅप आहा दर म्हयन्याक अराउंड 125 कोटींचे. आनी तुमी कांय एडिशनल रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन जाता ह्या बजेटा भितर प्रपोज केल्या. आर यू कॉन्फिडंट विथ द करंट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप you will be able to achieve those ARMs and you will be able to reduce this gap of 125 crores? नाही तुका हे 125 crores गॅप आहा म्हणून कोण सांगता पयलीं? तुमचे एस्टिमेट सांगतात. हय हय एस्टिमेटाचे वयल्यान बरें. मागीर एडिशनल रिसर्च मोबिलायझेशन कितें केलां तें तुवें पळयलां? हय तुमकां एडमिनिस्ट्रेटिवली तुमकां सगळी ARMs परफेक्टली इम्प्लिमेंट करप सद्याक शक्य आहा काय कितें जे तुमी आतां प्रपोज केल्यात? साधारण 80% पर्यंत शक्य आहा. शक्य 80% पर्यंत शक्य आहा. कारण सगळ्यांत मुद्दो की अजून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स तितली इफेक्टिवली ARMs इम्प्लिमेंट करपाक जाले नात. मनोहर पर्रीकाराक आनीक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स त्रास काडचे पडटले मागीर हे ARMs प्रत्यक्षात येवपाक शकता. ARM ह्या खेपा जे पळय ARM येवपाचे आहा ते तुका भोवतेक करून असेंब्ली सोंपच्या पयलीं सगळे इन प्लेस आसतले. कारण काही एक्सरसायजाचेर आमी काम केल्लें ऑलरेडी. उदाहरण सांगता हाका पळय जो आसा जी रजिस्ट्रार फी बी आहा पळय ताजो एक्ट इज ऑलमोस्ट रेडी. म्हणजे आय हॅव टू जस्ट हॅड टू प्रेजेंट द बजेट इन नेक्स्ट 6-7 days ताजें बील असेंब्लीक प्रेजेंट जातलें. अशें ताजे बहुतेक हाका ज्या ज्या टॅक्स आहा पळय त्यो बहुतेक गजाली 1-2 सोडल्यार ह्यो ऑलरेडी आमी रेडी केल्या. थोड्यांचे तर चार्टूच हांवें बजेटाक लायल्या. त्यामुळे दे आर ओनली क्वेश्चन ऑफ इश्युईंग नोटिफिकेशन. थोड्याक कायद्यान बदल करचो पडटलो. फुडल्या 10-15 दिसां भितर बदल जातलो. म्हजो प्रयत्न आसतलो की 31 तारखे पर्यंत भितरले 70 ते 80% एडिशनल रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन वील बी ऑन द फील्ड. हय हय एब्सोल्युटली. आमी तयारी केल्या हाजी पयलीं. इज एडमिनिस्ट्रेशन रेडी फॉर इट? तयारी केल्या म्हणल्या न्हय. हांवें स्वता चॅक केला न्हय. चॅक करून डिस्कस करून ते घाल्ले आसा. सेम पेट्रोलियम इज अ स्कॅर्स रिसोर्स. इन्फ्लेशन जेन्ना जाता डिमांड सप्लाय सिच्युएशन जेन्ना मार्केटांत घालता तेन्ना इन्फ्लेशन जाता. ताका ट्रेडर कारणीभूत आसता, ताका कंज्युमर कारणीभूत आसूं येता, ब्लॅक इकॉनॉमी कारणीभूत आसूं येता. तो कंज्युमर जो त्या इन्फ्लेशनाक हातभार लायता ताकाच कंपेन्सेशन कित्या खातीर दिवप पेट्रोलियम वेटांतलें? कित्याक म्हणजे
वॅट काडून मग ही VAT ऑल्सो काडपाक कंट्रिब्युट्स टू द इन्फ्लेशन. ताकाच कंपेन्सेट कित्या खातीर करप इन्फ्लेशना खातीर? वाय? वॅट काडप पेट्रोलियमचो हो गजाल जी आसा पळय ती तूं अशें एस्यूम करता की गोंयान कोण पेट्रोल हे करता तो फक्त मजा मारपाक भोंवता म्हणून. तशी परिस्थिती ना. गोंयान ना मजा मारपानी कंज्युमर ऑल्सो एड्स टू इन्फ्लेशन अलॉंग विथ ट्रेडर्स एंड मागीर ताकाच परत कंपेन्सेट तो मागीर तूं मागीर खंयच्योय ज्यो स्किमी करता पळय सर्वसामान्य मनशाक पयशे हांव गरिबाचें म्हणना. हय. हांव हे हो जो वॅट माफ आसा तो एक्रॉस आसा. तो बारीक सारीक जे 20% गरीब आसा समाजाचे तांचे खातीर ना. हो ना आयक across आसा. लक्षात That's why. आयक आयक आनी इट इज अ स्कॅर्स रिसोर्स आयक स्कॅर्स रिसोर्स म्हणजे कितें? बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग इट. हय इम्पोर्ट बील वता ताजेर. नाही नाही चिमटो लागपाक जाय बेजिकली. चिमटो लागूं नाका. चिमटो लागपाक जाय ते घेतना. 60 रुपया म्हणजे चिमटो न्हय. जालो चिमटो रक्त भायर सरपा इतलोच लावंक जाय अशें आसा. आनी 70-80 करून न्ही हांव हाजेर जनरल विचारता कित्या खातीर ताजें कारण जेन्ना सरकार लोकां पर्यंत काही मदत पावयता पळय तेन्ना ती मदत वेगवेगळ्या स्किमींच्यान पावयता आसतना बऱ्याचदा लिकेज जाता. पेट्रोलियमाचो वॅट काडून हांव एक्चुअली ती मदत ताच्या डायरेक्ट बॉल्सान घालता. समजा तो 10 लिटर 100 लिटर पेट्रोल वापरता जाल्यार ताका 1100 रुपया फायदो जाता. तो हांवें 1100 रुपया फायदो येयलो म्हणून तो 100चे 120 लिटर वापरना ते. तो 100च वापरता. कारण गोंयांत तूं चवकशी कर तुका लक्षांत अशें येतलें की जे कोण गाडयो घेवन वता ते गाडयो घेवन ते 60 रुपया आसले आनी 70 रुपया आसले तितलीच चलयतात. ती कितें 60 रुपया आसले म्हणून ते 100 किलोमिटर चड चलयतले 50 जाले म्हणजे आनीक 200 किलोमिटर चड अशें ना. कारण भोवतेक जाण वेवसायाक किंवा धंद्याक त्या गाडयांचो वापर करता. मोटरसायकली सकाळच्यो पळयशी जाल्यार तुका लक्षांत येतल्यो की जवळ जवळ गाडयो कांयच न्हय मोटरसायकली इतल्यो मोठ्या प्रमाणाचेर आसता रस्त्यार की आनी तो खंय वता म्हणटा ताका थांबून विचारशी जाल्यार तो तुका सांगतलो आपूण एक तरी जाग्यार धंद्याच्या जाग्यार वता नोकरेच्या जाग्यार वता किंवा कोणाक तरी बायलेक सोडपाक वता हाका. म्हणजे बेजिकली तो ती वापर तो कमी करिना हाज्या मातशी म्हारग हेवटेन तेवटेन ताका ताजो रिलीफ डायरेक्ट मेळटा. इट इज अ कॅश ट्रान्सफर. ब्रेक घेवचे पयलीं म्हाका एक ल्हानसो ब्रेक घेवचे म्हाका एकच गजाल सांगात. तुमकां जर तुमच्या मॅनिफेस्टो भितर जर हें वचन नाशिल्लें की आपूण वॅट काडटलो म्हूण ए चीफ मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट वूड यू हॅव प्रिफर्ड गेटिंग अवे विथ द वॅट? न्हय कित्याक काडटलो? म्हजें एश्युरन्स दिवपा फाटल्यान भुमिका आसा. हांवें एश्युरन्स बेटर हवेर दिवं ना. एश्युरन्स दिवपा फाटल्यान भुमिका अशी आहा की गोंयांत 90% लोकांच्या घरां मोटरसायकली आहा आनी गोंयांत जो कन्जम्पशन पेट्रोल जाता पळय मोटरसायकलींक चड जाता. सो हाजे गाडयांक चड जायना. आनी मोटरसायकलींक जवळ जवळ 65 ते 70% जाता. आनी मोटरसायकल जे वापरता पळय नॉर्मली तो मिडल किंवा पुअर क्लासींतलो आसता गोंयच्या हिशोबान. शेवटी ह्यो सगळ्यो गजाली तुका इंडियन स्टँडर्डाचे पळोवंक ना. आय एम ट्रान्सफरींग कॅश बेनिफीट टू हिम डायरेक्टली. दॅट्स ऑल. आय एम नॉट गिवींग हिम कन्सेशन इन पेट्रोलियम प्रॉडक्ट. म्हज्या कॉन्सेप्ट आहा तो हांव सगळ्यांक इक्वली राज्यान पयशे इल्ले 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 पावप समजा धरया एक 100 रुपया प्रत्येकाक मदल्या दिसांनी ओबामान आनी त्या पयलीं जॉर्ज बुशान इन्कम टॅक्स रिफंड दिले. $500 चेक प्रत्येकाच्या मध्यम वर्ग आनी गरीब वर्गाच्या घरांत पावयले. म्हणजे ताजी क्रयशक्ती इल्ली वाडची म्हणून हांवें ते डायरेक्ट पेट्रोल पंपायल्यान तुज्या बॉल्सान पावयले क्रयशक्ती. म्हजी भुमिका ही क्रयशक्ती ताका चड दिवपाक म्हणजे पर्चेसींग पावर ताज्या हातान चड घालपाक हीच आसा भुमिका भितरली. त्यामुळे हांवें जो निर्णय घेतलेलो 11 रुपया देवप हो 2 कारणां खातीर घेतलो. इट इज अ नॉट ओन्ली कॉन्शियस डिसिजन. इट वॉज ऑल्सो टू शो नेशन वायड दॅट पेट्रोलियम इज व्हेरी कॉस्टली टुडे नॉट बिकॉज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज व्हेरी हाय बट बिकॉज स्टेट अँड सेंट्रल मेळून पेट्रोलाचेर 25-30 रुपया टॅक्सीस काडटात. सो ह्या हाजेर सीएमाच्या ह्या हाजेर आमी हांगा ल्हानसो वेवसायीक विसर खंयच वचनाकात. बरी चर्चा चल्ल्या. नंबर क्रंचिंगूय चल्लां आनी पॉलिसी क्रंचिंगूय चल्लां. 2 मिनटां भितर परत येता.